इतिहास. रोमी सम्राजान आपली मनसुबी कोच्ची म्हूण पावलू मागता. चॅप्टर 25. प्रांतांत पावतोच 3 दिसां उपरांत फेस्तूस सेजारियेक थावन जेरुजाल्याक चडून गेलो. थंय मुखेल याज्ञीक आनी जुडेवांचे फुडारी पावलूचेर आड आपली फिर्याद घेवन आयले. पावलूक जेरुजाल्याक धाडून दिवन आपणाक उपकार कर म्हूण तांणी फेस्तुसा लागीं मागलें. खरें म्हणल्यार घाटकेपणी वाटेरूच ते ताचो जीव काडूंक सोदताले. फेस्तुसान असो जबाब दिलो: पावलूक सेजारियेक कैदी कसो दवरूंक जाय आनी हांवूच थोड्या दिसांनी थंय परतून वेतलो. तुमच्या फुडाऱ्यांक म्हजेशी येवन दी आनी त्या मनशांचो कसलो गुन्यांव आसा जाल्यार तांणी आरोप मांडचो. तांचे मदें फेस्तुसान आनीक 8 वा 10 दीस सारले आनी उपरांत तो सेजारियेक गेलो. दुसऱ्या दिसा तो न्याय सोबेंत आपले सोदरेर बसलो आनी पावलूक भितर हाडूंक लायलो. पावलू पावलो तेन्ना जेरुजाल्याक थावन आयिल्ल्या जुडेवांनी ताका वेदो घाल्लो आनी ते ताचेर सोबार गंभीर गुन्यांव थापूंक लागले. पूण ह्या गुन्यांवाचे तांच्यान पुरावे दिवंक जावंक ना. तेन्ना आपली राखण करूंक पावलून म्हणलें: जुडेवांचे समृद्धीचेर, देव मंदिराचेर वो सोमराजाचेर कसलीच चूक हांवें करूंक ना. फेस्तूस जुडेवांक मानान लेखूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक म्हणलें: हांवें ह्या आरोपां विशीं तुजी नीत करूंक जेरुजाल्याक वेची तुका खुशी आसा? पूण पावलून जबाब दिलो: सोमराजाच्या फुड्यांत हांव उबो रावतां थंय की म्हजी नीत जावंक जाय. जुडेवांक हांवें कसलेंच वायट करूंक ना म्हूण तूं बरें जाणय. हांव खरो गुनेआंवकार जाल्यार वो मोronn फावो तसलो कसलीय opradh हांवें केल्या जाल्यार हांव मोरूंक फाटीं sorona. म्हजे thaptat त्या आरोपांनी सोत ना जाल्यार फकत तांकां मानचे pasot konnacheanuch म्हाका तांचे आदेन करूं नजो. हांव सोमराजाचो निर्णय मागतां तेन्ना आपल्या बुदवंतांचे मंडोली लागीं गजाल कोत्तोच फेस्तुसान जबाब दिलो: तुवें सोमराजाचो निर्णय मागलाय तर सोमराजा फुड्यान तूं उबो रावतलोय. पावलू अग्रिपा राजा मुखार. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजारियेक आयलीं. तीं हांगा जायते दीस रावलीं आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रस्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें: हांगा फेलिक्सान कैदी करून दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुजाल्याक आसलों तेन्ना जुडेवांच्या मुखेल याज्ञीकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घाल्ले आनी खास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका खास्तीचें फर्मोण दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर काडूंक लायलो. ताच्या आरोप्यांनी ताका वेदो घाल्लो पूण हांव रावतालों तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलोल्या कोण एकल्या मेल्ल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. कित्याक हो जेजू जिवो आसा म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो कोचचो तो नकलो जावन हे विशीं जेरुजाल्याक वचून थंय नीत करून घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोवश्रेस्त सोमराजान आपणा विशीं चवकशी करून निर्णय दिवचो म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सोमराजाशी धाडली सर बंदखोंडींत दवरूंक हांवें फर्मायलें. अग्रिपान फेस्तुसाक म्हणलें: ह्या मनशाक आयकूंक म्हाकाय खुशी आसली. फेस्तुसान जबाब दिलो:
तूं ताका फाल्यां आयकतलोय. तर दुसऱ्या दिसा अग्रिपा आनी बेर्नीस व्हडा दोबाज्यान आयलीं आनी सर्द्रां आनी नगराच्या मुखेल मनशां बरोबर न्यायसोबेंत भितर सरलीं. फेस्तुसान पावलूक भितर हाडूंक लायलो आनी म्हणलें, अग्रिपा राजा आनी सगल्या आमचे बरोबर आसलोल्यानो, तुमी हांगा पळयतात त्या मनशा विशीं जेरुजल्याक तशेंच हांगासरूय जुडेवांचो आख्खो समुदाय फिर्याद घेवन म्हजेशीं आयलो. ताका आनीक जिवो दवरूंक फावना म्हूण तांणी हुयली मारून मागलें. पूण मोन्नाचें फर्मोण फावो तसलें ताणें केल्लें कांय एक म्हाका मेळूंक ना. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजा मुखार आपली न्हीद जावची म्हूण ताणें मागलें देखून हांवें तुका सोमराजाशी धाडून दिवंक येवजिलें. ताचे विशीं सारकें कितें कात आमच्या भोव श्रेश्ठ दोनयाक बरोवचें म्हणल्यार म्हाका कांयच ना. ह्या पासत हांवें ताका तुमचे मुखार आनी खेरीतपणी अग्रिपा राजा तुजे फुडल्यान हाडला. ताची चवकशी केल्या उपरांत म्हाका कितेंय तरी बरोवंक मेळटलें म्हूण हांव रावतां. एका कैद्याचेर आरोप घालतात तें दाखयनासतना ताका धाडून दिवप हें गिन्यान नासलोल्या मनशांचें काम म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें.